सर म्हणजे किती मीटिंग किती सध्या सिच्युएशन कशें आसा एज फार एज युअर KTC ट्रान्सपोर्ट इज कन्सर्न सर? आमी आज 225 बसी चलयल्यो फॉर गोवा आनी आतां डिमांड आसा लोकांक भायरचे कर्नाटका केरळा बी स्टेटीन व्हरून सोडपाचे. सो तो रिक्वेस्ट आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम कलेक्टर लेवल वील ऑपरेट. कितल्यो बसीस मागलेल्यो आहा तुमकडच्यान? इट इज एज पर द डिमांड. पण बेसिकली विच स्टेट्स? We will operate in the nearby state like Kerala, Andhra, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Bihar also because there are number of Biharis. Distance कमी चड आसा आणि ते परवडपाचे ना गाडयो. It takes around 6 days for operation. वचपाक 3 दीस आणि परत येवपाक. ड्रायव्हरांकूय थंय जेवणाचे तेचे प्रॉब्लेम आसा. सो इतले लॉंग डिस्टन्स वी मे नॉट गो बट nearby states will operate. But as far as that same thing is, तेतून तुमकां आनी प्रॉब्लेम म्हणटा पळय तो सॅनिटायझेशन मागीर गाडयांचे. We have purchased machines. आमी ती बरोबरच गाडया वांगडा दिता सॅनिटायझेशन करपाक. So when we come from that side, before entering Goa, we sanitize and then we enter the Goa. Anything could you highlight in the last 1 month because of this lockdown and you must have gone through a huge loss. So how it is now? About आमकां 12 कोटी सुमार लॉस जाल्लो आसा. 12 कोटी एप्रील आनी रेवन्यू लॉस. जो आमकां रेवन्यू येवपाचो आशिल्लो तो आयलो ना. गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कितें मागला? सगळे पॅकेजी मागता. गव्हर्मेंट सपोर्टाचेरूच चल्ला. सर तुमचे जेन्ना ड्रायव्हर भायर वतले पळय तांकां मागीर क्वॉरंटायन बीन करतले तुमी? तांकां चेकअप करता. आमी भायर वचून तांकां मेडिकल चेकअप करता एक दीस व्हरून. दे ऑब्जर्व फॉर 1 डे एंड देन दे सेंड एट होम. ओके. तांचो इन्शुरन्स बीन कांय करपाक ना? तांचो इन्शुरन्स आसा. 5 लाख रुपीज इन्शुरन्स. कित्याक ते तेन्ना तुमी स्पेशलायज वेगळे स्टेटीन धाडटले पळय रेड झोनान बी तांचो इन्शुरन्स बीन करूंक जाय न्ही? हय इन्शुरन्स पयलीं पासूनच आसा आमचो. 5 लाख इन्शुरन्स. गव्हर्मेंट सगळ्या जे कोण कोवीड फायटर आहा पळय जे मेन हातून तांकां सगळ्यांक इन्शुरन्स करता. तांकां डबल सॅलरी दिता आनी वॉट अबाउट कदंबा ड्रायव्हर आनी क्लिनर तांचें कशें कितें? कित्याक तांची तांकां सॅलरी चालूच आसा. सॅलरी चालू गिवन ड्युटी ऑल्सो दे आर. तुमचे ऑल्टरनेट ड्युटी सिस्टम तशें आसा? आमी ऑल्टरनेट आमी एकट्याकूच ड्रायव्हराक आपण प्रेशरायज करना की यू शूड ऑपरेट दीस म्हणून. सो ऑल्टरनेट डे आयज आपयता तांकां फाल्यां रेस्ट आसता. Otherwise, they can work for 2 days and take rest for 2 days. We have seen that KTC has a certain amount of drivers or conductors who are above that certain इतले एजीन आसा पळय तेंचे आमी काडलेले आसा. 20% ड्रायव्हर आमचे अबाव 50 आसा. पण आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन्स आयल्या त्या प्रमाणे 60 एज आयल्या. सो 60 एज म्हणजे आमचे 100% कवर जाता. कित्याक आतां गोवा ग्रीन झोनांत आयला न्ही. सो दे हॅव मेड दॅट 60 एज ऑल्सो कॅन बी युटिलायज. खर्च कोण करणार हे आता? कामगार सगळे बाहेर जाणार तुमचा? ते इंडिव्हिज्युअल त्यांनी तिकीट काढून द्यायची.